आधार कार्ड बँक खात्याकडेन लिंक करूंक नाशिल्ल्यान सुमार 25,000 बायलांचो गृह आधार आडखळून उरला। हे योजनेचो लाव फुडाराक चालूच दवरचो हे खातीर सरकारान हे योजने खातीर बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचे केल्ले। आधार बँक खात्याक एकदा लिंक जाले उपरांत हे योजनेचो लाव परत सुरू जातलो अशी माहिती बायला आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान दिल्या। फाटले कितलेशेच महिने झाले बऱ्याच बायलांचे गृह आधार योजनेचे पैसे येवंक नाशिल्ले। जेन्ना हाचे कारण सोदून काढले तेन्ना ज्या बँक खात्यात हे पैसे येतात त्या खात्याक लाभार्थ्यांनी आपले आधार लिंक करूंक ना म्हूण तांकां पैसे येवंक नात अशी बातमी भांगरभूंयन उजवाडाक हाडिल्ली। गोंयांत 1,44,102 बायला गृह आधार योजनेचो लाव घेतात। हे योजनेचे पैसे तांच्या बँक खात्यात येवप चालू आशिल्ले, पूण अचकीत 12 डिसेंबर 2023 बायला आनी भुरगीं उदरगत खात्यान एक परिपत्रक काढून हे योजने खातीर आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचे केल्ले। ही सगळी खाती चालू आशिल्ल्यान पैसे येताले, पूण दिल्ले वेळ मर्यादेत आधार लिंक करूंक नाशिल्ल्यान तांचे पैसे येवपाचे बंद जाले। आता मेरेन 1,18,951 बायलांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याक लिंक केला आणि तांकां हे योजनेचो लाव चालू आसा, पूण 25,151 जाणांनी अजून मेरेन बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करूंक ना। ते खातीर तांचे पैसे आडखळून उरल्यात। आधार कार्ड लिंक केले उपरांत तांकां लाव मेळप चालू जातलो। तशेंच जे फाटल्या म्हयन्याचे पैसे उरल्यात ते वांगडाच मेळटले अशी माहिती बायला आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली। लाभार्थ्यांनी बँकेत वचून आधार लिंक करचे आणि ताची प्रत बायला आनी समाज कल्याण खात्याच्या कार्यालयात जमा करची। उपरांत तांचे बँक खाते आम्ही ॲक्टिवेट करतले आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तांच्या खात्यात पैसे जमा करतले अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। जर लाभार्थ्याची 4 बँक खाती आसात जाल्यार 4 बँक खात्याक आधार लिंक आसतलेच, पूण ज्या खात्यात हे योजनेचे पैसे येतात त्या बँक खात्या खातीर खाशेली प्रक्रिया असता। ह्या खात्यात योजनेचे पैसे येवचे म्हूण डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर खातीर आधार लिंक करचे पडटा। सरकारी योजनांचो लाव येवपी बँक खात्यात डीबीटी खातीर आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचे आसा। केंद्र सरकारान ही अट घातल्या अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। अशोच माहिती दिवपी बातम्या आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।